शेतकी मंत्री रवी नायकान शेळेर काणकोणा वचून नियोजित कृषी भवन प्रकल्पाच्या सुवातेची पळोवणी केली। ह्या वेळार तांच्या वांगडा काणकोणचे आमदार आणि सभापती रमेश तवडकर, कृषी संचालक नेविल आल्फोन्सो, विभागीय कृषी अधिकारी कीर्तिराज नायक गांवकर हाजीर असले। हे भवन एका वर्सान पुराय जातले अशें कंत्राटदार देवेंद्र नायक हांणी सांगले। इतल्या मजगती रासायनिक साऱ्याचे अनुसूचित जमातीच्या लोकांक अनुदान मेळटा। हेर समाजाच्या लोकांकूय रासायनिक साऱ्याचेर अनुदान मेळिल्लें जाल्यार हेर समाजांतले लोकूय शेती वेवसायांत अदीक लक्ष घालता आसले। हे जेन्ना मंत्री रवी नायक हांच्या नदरेक हाडून दिले तेन्ना रासायनिक साऱ्याचे अनुसूचित समाजाच्या लोकांक अनुदान दिवपाची येवजण केंद्र सरकाराची आसा अशें मंत्री रवीन सांगले। काणकोणा तालुक्याक हांगसर खुबशे शेतकार आसात आनी सगळेशे दोंगरान बी रावपी आनी गरीब लोक आसा, पूण तेंचे खातीर एक ताणें तो प्रोजेक्ट हांगसर हें केलो आनी तेजें फावंडेशन जाल्लें आसा। म्हणजे आतां पावस येतलो ते सुरू करतलो आनी मागीर ते भितर ते एक वर्स भितर कंप्लीट करतलो। आमकां जाय सगळे तरेचे लोक जे आसा गोंयचे सगळ्यांनी बागायतदार सगळ्यांनी शेती हे करची, बाकीची बागायतदार करची, सगळें उत्पन्न करचें, माड लावचे, आंबे लावचे, बाकीचे झाडां लावची, हे आमचे आसा उद्देश आसा। पूण सेंट्रल गव्हर्मेंटची एसटी लागून स्कीम आसता। आतां गोंयांक ओबीसी खातीर आसा, ओबीसी खातीर आसा पूण ओबीसी खातीर एससी एसटी आनी जनरल। एससी एसटी आनी जनरल